बाबूश मडकयकार विश्वजीत आणि रेजिनाल्डान काँग्रेसीक हुमकळत दवरल्या। उमेदवार शॉर्टलिस्ट करपाक 2 दीस पणजे बशिल्ले इलेक्शन समितीक चौगांनी तोंड दाखयले ना आणि तांचे फायनल डिसिजनूय सांगले ना। 2 वर्सां फाटीं काँग्रेसींतल्यान काडिल्ल्या बाबूशाच्या उतराची काँग्रेस वाट पळयता। उमेदवारांचे लिस्ट केंद्रीय इलेक्शन समितीक धाडपाक खंय गोंयांत आनीक 2-3 मिटिंगो तरी जातल्यो। गोयचो प्रभारी दिग्विजय सिंगाच्या फुडारपणान प्रदेश काँग्रेसीन सध्या डॅमेज कंट्रोल फॉर्म्युला लायला। काँग्रेसीन काडून उडयल्ल्या बाबूश मोन्सेरातूय पार्टीत घेवपाची तयारी दवरल्या। सध्या बाबूश कितें तरी निर्णय घेवन सांगतलो म्हूण ते वाट पळयतात। माविन लिस्टात ना। पांडुरंग मडकयकार कितें करता ताचेर काँग्रेसीची नजर। Sir, as far as Goa is concerned, does it mean that you are not going to give tickets to some of the sitting MLA? See, for example, sitting MLA one is Movin Good, he's already left. There are 2 others, Babush and Jennifer. Jennifer, of course, has not left, but Babush is also he's not made it very clear whether he wants to contest Congress or not. Then we are getting different signals through statements of Mr. Pandurang Madkekar, who was till about 1.5 to 2 months has been giving conflicting statements. We are not clear about these people. Otherwise, the rest of the sitting MLAs are all there. Will be given ticket. You see, tickets are finalized by the Central Election Committee. ब्रेस्तार शुक्रारा 2 दीस समिती आमदारांचे उमेदवारीचे विषय घेऊन बसली। 40 मतदारसंघातल्या राजकीय परिस्थितीची आणि उमेदवारांच्या विनेबिलिटीची चर्चा केली। काँग्रेस सध्या 40 मतदारसंघांनी उमेदवार पळयतात। We have had a very detailed discussion on every seat and political strategies for each assembly segment has been worked out, and some more discussion is to take place, which we will have in the next few days before the final list is sent to the Central Election Committee of the AICC. We have decided to give preference to new faces, and also at the same time our whole effort is to expose the non-implementation of the election promises of the BJP government. The election manifesto committee has been constituted and will start meeting and inviting suggestions from people of Goa. We are choosing candidates on all 40 seats. So there is no question of it. We are choosing candidates on all 40 seats. इलेक्शन समितीचेर आशिल्ल्या आमदारांतल्या विश्वजीत राणे, अलेक्स रेजिनाल्ड आणि पांडुरंग मडकयकारान मिटिंगेत तोंड सुद्धा दाखयले ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। फाटल्या 4 वर्सांत जीटीडीसीन टुरिस्टां खातीर कितल्योश्योच नव्यो गजाली आनी एडव्हेंचर टुरिझमाचे प्रयोग केल्यात। पर्यटन महामंडळाची तोखणाय करता तितली कमी म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। मांद्रा जुनूस वाड्यार मोटरायज्ड पॅराग्लायडिंग सुरू जाला। ह्या सगळ्या गजालींचो लाव टुरिस्टां बरोबर गोंयकारांनी घेवचो म्हणून जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान उलो मारलो। व्हाईट वॉटर राफ्टिंग सुरू केले, एम्फिबियस बस सुरू केली, रेन ट्रॅकिंग सर्विसीस सुरू केल्यो, रोपवे ही तशी नवीनूच जी सुरू जाता, हॉट एअर बलून सुरू केलो, सेल्फ ड्रिवन टूर्स सुरू केले, हेलिकॉप्टर सर्विसीस सुरू केल्यो आणि आज मेकनायज्ड मोटरायज्ड पॅराग्लायडिंग सुरू जाता। गोंयकारांक आणि पर्यटकांक हे सगळ्यो सुविधा गोव्यात पयलेच फावटी पळोवपाक मेळटात गेल्या 4 वर्सांत। प्रत्येक भागाची कितें ना कितें तरी स्पेशलिटी आसूंक जाय। म्हाका दिसता मोटरायज्ड पॅराग्लायडिंग ही मांद्रेची स्पेशलिटी पर्यटकां खातीर जातली, हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना। तर जे कॉर्पोरेशन अडकळीक पडलेले, जे नुकसानान चलताले, त्या कॉर्पोरेशनाचो फायद्यान कशें कॉर्पोरेशन येतलें हाची काळजी घेतली। म्हणजे वेगळे सुविधा निर्माण केल्योच, फॅसिलिटीज हाडल्यो आणि ते करता आसतना पर्यटकांक वेगळेपण दिलेच,
आणि हे करता आसतना जे कॉर्पोरेशन म्हणजे पांढरे हत्ती असे जे चित्र फाटल्या सरकारच्या काळात असले ते चित्र पुसून काढपाचो यशस्वी काम केले. एक इच्छा असता की आमचे फक्त ट्युरिस्टूच न्ही गोंयचे लोकांकूय तेणी हितून भाग घेवपाक जाय. आज म्हाका एक बरें दिसता की व्हायट वॉटर राफ्टिंग जे 4 वर्सां पयलीं हांवें चालू केल्लें तितून जर पळोवपाक गेले एवरी इयर गोंयचे लोक मिनिमम जर 1000 ट्युरिस्ट जाले जाल्यार 200 जर गोंयकार वयता म्हणजे बरें दिसता आमकां. आनी अशेंच गोंयकार भावा भयणांक एक न्यू सर्वीस गोंयांत चालू केल्ली आसा तेणी ते यूज करचे. मोटरायज पॅराग्लायडिंग लॉन्च केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यानूय भोंवडी मारून पळयली. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. 108च्या स्टाफान संपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत जीव्हीके मॅनेजमेंटान नर्सीक परत ड्युटेर घेतली. मात खटाऱ्या 108 अँब्युलन्सीचो इश्यू तडीक लागिल्लो ना. 108 अँब्युलन्सी वाटेर मोडटात, घात मारतात तरी आसतना त्योच चलयतात म्हणून नर्स मिडिया कडेन ऑन कॅमेरा उलयली म्हणून तिका काडून उडयल्ली. स्टाफ 108 बंद दवरून शेनवारा सावन संपार वचपाचो आशिल्लो. चल्ला एक्सिडेंटान एकलो भुरगो हालींच 108क लागून सोंपलो. घेऊया एक ब्रेक.